म्हजो लेख निखळ इश्टागत. ती एक बायल, 2 भुरग्यांची आवय, जोडीदार खूब बरो. संवसाराक तिच्या कांयच कमी ना. घोव तापट मातसो कडक आसलो तरी ताका कसो शांत करप ती बेस बरें जाणटा. आपल्या मोगाळ उलोवपान तिणें ताका इतको मोग लायला की तोय तिचेर तितलो जीव ओपून मोग करता. भुरगीं तिची खूब बरी, मायेस्त, शिकपाक खूब हुशार. हिचो वेळ असोच सरतालो. सकाळीं सकाळीं उठप, भुरग्यांची सगळी तयारी करून तांकां स्कुलाक पावोवप, मागीर येवन घरांतलें काम करप, दनपारां 3 ते 6 मेरेन हिचें ट्युशन क्लास. उपरांत भुरग्यांलो अभ्यास घे असो तिचो एकूण दिनक्रम चलतालो. घोवाचो तर तिका कसलोच त्रास ना. ताचें कामूय तशेंच. चडसो घराच आसता तो. आपलें काम बरें, आपूण बरो असो ताचो स्वभाव. काम सोंपतकच परत घरा येवन बसपी. सामको निर्वेसनी. घरांतलें सगळें सामान हिका आयतें घरांत बसून मेळटा. अशे तरेन आपलो दीस कसो सोंपता तें पासून तिका कळनाशिल्लें. रात जाली, जेवण जालें म्हणटकूच परत एकदां ट्युशन वर्गांतले भुरग्यांचे बूक तपासप, बूक वाचप. मनांत आयलें जाल्यार कितेंय बरोवंक बसप आनी उपरांत न्हिदप हेंच तिचें डेली रुटीन. मस्त चलतालें. पूण कोरोना आयलो आनी हिचें वेळापत्रक हाल्लें. भुरगीं बिजी ऑनलायन शिकपाक. हिच्यो क्लासी बंद पडल्यो. वेळ कसोच पासार जायना जालो. ऑनलायन वर घेता म्हटलें तरी घोवाचो नकार. अशा वेळार आपले भितरले आनीक एक सुप्त कलेक वाव दिवपाची संद तिका मेळ्ळी. आंकवारपणांत सहज म्हणून कविता रचपाचो छंद तिका आसलो. तिणें कविता बरोवपाक सुरवात केली. फेसबूक सारकें माध्यम हाताळपाची संवय आसली तिका. आपल्यो बरयल्ल्यो 1-2 कविता सहज म्हणून तिणें फेसबुकार घाल्ल्यो. तिका बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. तिका उर्बा मेळ्ळी. ती बरयत रावली. वाचप्याच्या प्रतिसादान भारावन गेली आनी एक दीस तिची जीण बदलपी असो चमत्कार घडलो. तिचे जिणेंत यू-टर्न आयलो. तिच्या कवितेच्या मोगान पडिल्लो आनी स्वताय कवी आशिल्लो एक अनामीक तिच्या काळजांत आपली सुवात नावाजलेलो कविराज म्हणून करपाक लागलो. एकामेकाच्या कवितांक लायक करता करता तांची इश्टागत खूब बरी वाडल्या. जिणेंत कोण केन्ना कोणा मेळत सांगूं जायना. कोण केन्ना कोणाच्या मोगान पडत सांगूं जायना. म्हणटात तेंच खरें. तांचेंय तशेंच जालें. दोगांय संवसारी, पूण नकळटा एकामेकाच्या इश्टागतीची काळजां दिवन बसलीं. आतां एकामेका कडेन मॅसेजीच्या माध्यमांतल्यान उलयले बगर तांच्यांनी रावपाक जायना. दोगांय आपलें साहित्य आपापल्या परीन रचतात. शब्दांतल्यान सगळें व्यक्त करतात. तिचें लिखाण मातशें कच्चें. शब्दाचेर व्याकरणाचेर आडखळटा. पूण बरोवचें सोडिना. जें चुकता लेखक दाखयतले सारको करतलो हिची तिका खात्री. तोय मन लावन दुरुस्ती करता. हांगा तांची इश्टागत वाडत वता. लेखक तिची इश्टागत आतां सुटत म्हूण सामको भिता. जे अस्तुरेक कोणा कडेन चड उलोवपाक पासून आवडनाशिल्लें. तिका आतां लेखका बगर आनी कांय सुचना. तिच्या मोबायलार रासभर मॅसेजी, शेकड्यांनी फ्रेंड रिक्वेस्ट, पूण ती पळय पसून ना. आतां दोगांक खूब बरी इश्ट जाल्यात. दिसांतल्यान एकदां तरी एकामेकाच्यो मॅसेजी केली ना जाल्यार सामकी बेचैन जातात. दोगां एक दुसऱ्याची खबर घेयत आसतात. लिखाणांतल्यानय दोगां आपले मनभावना व्यक्त करतात. केन्ना भुरग्याची खबर घे, केन्ना भायल्यो घडामोडी सांगप हें चालूच आसता. कितेंय आसूं पूण दोगांच्या जिणेंत एक वेगळोच बदल जाला हें दोगांकय कळून चुकलां. लेखक तो तिच्या कवितेचेर सामको फिदा जाला. तें जिणेंत येवप म्हणल्यार कुलदेवीचो प्रसाद अशें तो मानपाक लागला. ती जिणेंत आयिल्ल्यान आपली जीण बदल्ली. केन्ना न्हय इतली संभावना सुदारणा जाली असो तो म्हणटा. इतलेंच न्हय ताचे खातीर ती भाग्यवानूय थारल्या. तिच्या बायगुणान ताका धंद्यांत मोठो फायदो जाला असोय तो अभिमानान सांगता. हें सगळें श्रेय तो तिका दिता. तिचे विशयी ताका भोवच आदार. म्हणूनच ती ताका केन्नाच नांवान उलो मारना. मात आपलीं अशीं खास नांवां ताणें तिका दवरल्यात. आतां तर ताणें तिका देवी म्हूण उपमा दिल्या. आतां केन्नाच एकामेकाक विसरचें ना अशी आपली इश्टागत चालू उरची अशी शपथ घेतल्या. मागीर तें उलोवप फकत मॅसेजींतल्यान आसल्यार पसून चलता. मजा म्हणल्यार दोगांनी अजून एकामेकाक पळोवना, मेळूंक ना आनी उलोवंकूय ना. तरी उपाट मोग. मेळप घडप केन्नाय घडटा. तांकां घाई ना. एकामेकाची मनां सांबाळप हीच तांची इश्टागत. हालींच मेळ्ळ्यात पूण इश्टागत अशी जमल्या जशी दोगां जन्मा जन्मासावन एकामेकाक वळखतालीं. होच खरो इश्टागतीचो मोग. हीच खरी दोस्तीस. अशीच तांची इश्टागत निर्मळ आसा आनी उरुनी. देव बरें करूं.